नमस्कार गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार। हांव दिप्ती काकोडकर। आयच्या टी टायम बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो। आमी रोमी कोंकणी विरोधात ना जांकां ह्या विशयाचेर वाद निर्माण करपाचो आसा तांणी सर्वोच्च न्यायालयात वचचें म्हणटा कोंकणी भाशा मंडळाची अध्यक्षा रत्नमाला दिवकर। कामुर्लेच्या थळाव्यांचो सनबर्नाक खर विरोध, लोकांनी सनबर्ना आड राबयली सयांची मोहीम। हरमला पर्यटन हंगामाक सुरवात, हरमल दर्यादेगेवेल्या शेक रेस्टॉरंटाचो व्यवसाय सुरू, मात दर्यादेगेचेर मुळावे साधन सुविधांचो उणाव। काकोडेच्या ITI शिक्षकाचो राष्ट्रपतीन केलो भोवमान, राजेश च्यारीक थारलो राष्ट्रीय मास्टर परीक्षण शिक्षक पुरस्काराचो मानकरी। ताळगांवां शेतात सापडली नेपाळी दादल्याची कूड, शेनवार सावन आशिल्लो नेपाळी दादलो बेपत्तो, पुलिसांनी केलो पंचनामो, फुडलो तपास सुरू। आनी शेमेपलतडच्या दहशतवादी धोरणात पाकिस्तानाक येवचें ना यश, प्रत्येक कृतीचो तांकां भोगचेच पडटले परिणाम, भारताचे परराष्ट्र वेव्हार मंत्री एस जयशंकरांची पाकिस्तानाक शिटकावणी। आता खबरो विस्तारान। आमी रोमी कोंकणी विरोधात ना, मात जांकां ह्या विशयाचेर वाद निर्माण करपाचो आसा तांणी सर्वोच्च न्यायालयात वचचें। आमकां कसलीच हरकत ना अशें स्पश्ट मत कोंकणी भाशा मंडळाचे अध्यक्ष रत्नमाला दिवकर हांणी उक्तायलें। ती कोंकणी भाशा मंडळाच्या वर्धापन दिसा निमतान आयोजीत कार्यावळीत उलयताली। ही खंत भोगता, वायट दिसता की आमचेच भाव एका तेंपार जे कोंकणी खातीर कोंकणीच्या हक्का खातीर झगडले ते आयज लिपीच्या नांवान गोंयांत दोन चुली मांडपाक सोदता। आतां तांणी एक लक्षात दवरूंक जाय की जे पळय भारतांत धार्मीक ध्रुवीकरणाचें राजकारण चल्लां तातूंत तुमी ताका पोसवण दिनात न्हू, आनी गोंयांत कोंकणी समाजा मदीं ही धार्मीक दुफळी माजून तुमी ताका साडे घालनात न्हू, ताचेर मातसो तुमी गंभीरपणान विचार करचो। आमी रोमी विरुद्ध नात, आमची पुराय कार्यावळ पळयत जाल्यार जे जे लोक रोमी कोंकणी खातीर वावुरता संस्था तांचे कडेन आमी चड पालवान आमी तांचे बरोबर वावर करतात। कोंकणी भाशा मंडळ रोमी साहित्यातल्या पुस्तकांक पुरस्कार दिता। आमची खंयचीय साहित्य रचना पळयात, जावं शणैगोंय बाब कथामाळ, जावं शाळी मस्ती गितां, खंयची पळयात, आमी गोंयांतल्या सगळ्या शैलींचो आस्पाव करून तातूंत भितर आमी घालतात। म्हणटकच आमचो रोमी खातीर विरोध ना। आनी आतां सद्या ग्लोबल कोंकणी फोरम म्हणटात आनी सुप्रीम कोर्टान वचपाचें थारायला अशें आयकलां। म्हाका दिसता तांणी वचचें, कारण ते पळय जे आरोप करतात की कांय कारस्थानां करून हे रोमी हक्क डावल्लो, तांणी जाणून घेवपाक जाय की साहित्य अकादमी हो जो निर्णय घेतला एक भास एक लिपी, ती कोंकणीचोच मुद्दो घेवन ताचेर विचार करून हो निर्णय घेवंक ना। भारता भितर हेर भाशा आसात दोन दोन लिपी वापरतात, सो ताणें तो विचारपूर्वक केलो असो आमी मानतात। तरी ताणें केलें जाल्यार बरें जातलें, कारण तुमी वचातच, कारण ताचो एकदां तरी सोक्ष मोक्ष जावं दी, आनी मागीर सगळें करता आसतना तुमी बी मातशे एका स्वरान आमचे मदीं विचार मतभेद जालो तरी सरकाराक केन्ना तरी अंमलबजावणीचेर मातसो प्रश्न करात न्हू, हें तुमचे कडेन मागता। दक्षिण गोंयांत सनबर्नाक लोकांनी खर विरोध केल्या उपरांत आतां सनबर्न खंय कामुर्ले वाठारांत येवपाचो आसा। कामुर्ले वाठारांतल्या थळाव्यांनी लेगीत वाठारांत येवपी सनबर्नाक खर विरोध केला। हे विशीं कामुर्लेकारांनी सनबर्न आड सयांची मोहीम राबयली। 5 वर्सार सैम आशिल्ल्या कामुर्ले गांवांत सनबर्न नाका तो दर्यादेग वाठारांत सनबर्न व्हरचो अशी मागणी थळाव्यांनी केली। आज आम्ही कॅम्पेन सिग्नेचर कॅम्पेन स्टार्ट केला एगेन्स्ट सनबर्न आमकां हांगा नाका, कित्याक तुमी सनबर्नाचो इंटेंशन कितें आहा, इट इज टुरिस्ट एट्रॅक्शन म्हणजे आमची कामुर्ली टुरिस्ट प्लेस ना। तुमी पयले सगळी ग्रीनरी आहा, डोंगर आहा आनी हावजींग कॉलनी आहा, इट इज नॉट अ कमर्शियल प्लेस। त्या खातीर ही आहा न्हू सनबर्न आहा तो तुमी टुरिजम प्लेस दॅट इज कोस्टल एरिया थंय व्हरपाचो, आमच्या कामुर्लेक डिस्टर्ब करूं नका। ह्या सनबर्नानसून
मॅक्झिमम जे वायट व्यवहार आहा न्हू म्हणजे ड्रग्साचे अल्कोहोल परत आमची संस्कृती आहा ती नश्ट जातली आनी ती नश्ट जायत म्हणून आमी फुडल्या पिढीक जे आमचे एक बरें उदाहरण फुडली पिढी एक कामुलीची बरी जावपाची अशे प्रयत्न करतात ते प्रयत्न खूब आसतलो आनी पीपल वील नवे जनरेशन वील एट्रॅक्ट टू ड्रग्स एंड दीस टायप ऑफ अल्कोहोल फॉर दॅट पर्पज आमी हो सनबर्न आमच्या कामुलीन येवपाक दिवचेच ना आनी कशें दिवचें ना कितें जाता तें जावं आमकां वेरस केल्यार जाता कितें केल्यार ही आतां कॅम्पेन स्टार्ट केल्या पळय कितके दीस पर्यंत उरतली ही कॅम्पेन नेक्स्ट संडे कोमुनिदाची मिटींग आसा तांकां आमी रिप्रेझेंटेशन दितले ही बाय नेक्स्ट संडे पर्यंत आमी सगळे कॅम्पेनींग कंप्लीट करतले फूल कामाले कमीत 1000 तरी सिग्नेचरीज आसता आनी आमकां विश्वास आसा की मोर दॅन 1000 सिग्नेचर्स वील बी देर फॉर दीस कॅम्पेन कित्याक सांग हो सनबर्न आमी आयकल्या त्या प्रमाणे कामुली मॅक्झिमम 90% वयर लोकांक नाका तो नाका म्हणटा हांव म्हणटा हितून कितें कोणाचे आपापले पॉलिटिकल आपल्याक कितें म्हणटले हे काय ते हेतू दवरिनासतना इवन कामुली पंचायत हॅज टू कम फॉरवर्ड टू ओपोज दीस कित्याक सांग तेन्ना हांवें गार्बेज प्रोजेक्ट ओपोज केला तर इट इज ड्युटी ऑफ पंचायत टू ओपोज दीस कित्याक तुमच्या स्वताची भुरगीं आहा कामुले पंचायती मेंबर स्वताची भुरगीं आहा तेंचे जर भवितव्य बरें घडोवपाक जाय जाल्यार फालो जावना पयसो म्हणजे सगळें म्हणून नाका पयसो तुमकां जाता थंय खाया म्हटल्यार ह्या गोश्टीक पयसो करपाक वचोंक नाका भुरग्यांचे फसतात पेडण्यात दर्यादेग वाठारांत पर्यटन हंगामाक सुरवात जाल्या अंदू वर्सा शेक धनियांक पर्यटन खात्यान बेगीनूच परवाने दिल्ल्यान शेक धनी खुशाल आसात मात दर्यादेगेचेर बिगर गोमंतकी वेवसायिकांचें अतिक्रमण सुरू आसा तशेंच ह्या दर्यादेगांचेर चेंजिंग रूम टॉयलेट तशेंच पार्किंग सारकिल्ल्यो मुळाव्यो साधन सुविधा ना देखून सरकारान हाचेर लक्ष घालपाची गरज आसा ना ट्युरिस्ट कमी जावंक ना इंडियन ट्युरिस्ट सुबेज वाडलेलो आहा फॉरेनर मातशे कमी जाल्यात पूण इंडियन ट्युरिस्ट म्हणजे तितले वरा खातीर म्हणटा तूं वराक लागून फॉरेन ट्युरिस्ट मातशे कमी जाल्ले ह्या वर्सा पळय आमकां सगळ्यान बेगीन दिलां हेणें आनी ही 10 वर्सां आदीं जाताली बाबू आजगांवकर पासून आसतना आमकां हितून ऑगस्ट सप्टेंबरान आमकां लायसनां मेवतालीं तशीच आतां ह्या ट्युरिजम मिनिस्टरान आमकां येपाट दिल्लीं आसात आनी हेतून आमकां इतलो फायदो आसा की आमकां शेक उबारतना आमकां म्हणत तो एक म्हयनो वयता सगळें मटेरियल हाडून उबें करपाक हें करपाक तें आमकां करपाक मेवलें बिचाचेर कितें आहा तें आतां ह्या वर्सा मातसो पावस सुबेज लागला नाजाल्यार इतल्यान आमकां दर्या बीच आमकां व्हडलो मेवतलो आलो पावस लागल्या प्रमाणे तो बीच मातसो व्हांवन गेला पूण आतां निकतो बत्ता तो आनीक 15-22 दीस आनी तो सारको फूल येतलो जाग्यार तेन्ना आमची शेकां आमकां घालपाक मेवतली पूण थोड्यांक ऑलरेडी मेवल्यान आमचो ट्युरिजम मिनिस्टर रमण खंवटे खरेंच ह्या वर्सा तेणें आमचे शेतकारांची बरी तेणें कुयदाद घेतली आनी आमकां बेगींतले बेगीन आमकां लायसनां दिवपाक लायलीं आनी डायरेक्टर पासून आमचो जो बाय आसा तेणेंय आमकां बरो प्रतिसाद दिला कोणाकूच तो दवरिना सगळ्यांक लायसनां क्लियर करपाक तेणें बेगींतले बेगीन तेणें युनिवर्सिटी घेतली म्हणून ताका हांव चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा आतां फुडलें काम कितें आसा तें आमचे ट्युरिजम मिनिस्टरान आमकां सांबाळचें पेडणे म्हालांतल्या मोर्जी आश्वे मांद्रे हरमल केरी तेरेखोल हांगासर पर्यटन हंगामाक सुरू जाल्या त्या खातीर पर्यटक जे किनाऱ्या भागात येतात तांकां बऱ्यो सुविधा उपलब्ध करपा खातीर सरकारान यत्न करपाची गरज आसा अंदू बेगिनाच सॅक वेवसायिकांक परवाने दिवपाचें काम पर्यटन खात्यात आनी मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी केल्ली आसा पूण ज्यो साधन सुविधांची गरज आसा ती साधन सुविधा आयज मेरेन पावूंक ना बिचार जर नजर मारली जाल्यार काही प्रमाणात जे अतिक्रमणां सुरू आसात तातूंत लाकडी पलंग जे आपले बिगर गोमंतकीय वेवसायीक जे खाजगी जागेन जांची रेस्टॉरंटां आसात सॅक आसतात हट्स आसतात ते बिचाचेर थेट लाकडी पलंग कसलेच परवाने नासतना घालतात आनी अतिक्रमण करतात आनी थळाव्यांचेर केन्ना केन्ना सरकार कारवाई करता हो प्रकार खंय तरी थांबोवपाची गरज आसा आनी त्या हांव निवृत्ती शिरोडकर गोमंतक टीव्ही खातीर काकोडेच्या विजयचारी या ITIच्या शिक्षकाक राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांचे हस्तुकी उत्कृष्ट राष्ट्रीय मास्टर परीक्षण शिक्षक पुरस्कार दिवन भोवमान केलो हो पुरस्कार फावो जाल्ल्या बद्दल विजयचारी हांणी काकोडे ITIचे सहकारी तशेंच प्राध्यापक रामा नायक हांचे उपकार भेटयले काकोडेचो विजयचारी ह्या ITIच्या शिक्षकाक 4 सप्टेंबर 2024 दिसा राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांच्या हस्तुकी उत्कृष्ट राष्ट्रीय मास्टर परीक्षण शिक्षक हो पुरस्कार दिवन भोवमान केलो
निमण्या खिणाक ह्या पुरस्कारा खातीर आपलें नामांकन जालां हें कळ्ळ्या उपरांत ते भरून धाडपाक काकोडे ITIच्या आपल्या सहकाऱ्यांनी आपल्याक मजत केली म्हणून विजय च्यारीन आपले सहकारी तशेंच काकोडे ITIचे प्राध्यापक रामा नायक हांचे उपकार आटयले. जेन्ना म्हाका कळ्ळें की आमच्या ITIचे डायरेक्टर SS गांवकर सरान म्हाका जस्ट लास्ट मोमेंटाचेर म्हाका सांगलें की तांकां कांय आयडिया नाशिल्ली. सो जेन्ना तांकां कळ्ळें की हांव एलिजिबल आसा ह्या अवॉर्डा खातीर, सो तेणें म्हाका लास्ट मोमेंटाचेर फोन केलो आनी नॉमिनेशन फिलअप करपाक लागलें. आनी म्हाका आमच्या ITIचे प्रिंसिपल रामा सरान खूब हेल्प केलो. लास्ट मोमेंटाचेर सगळे ऑफिस स्टाफान म्हाका हेल्प केलो आनी आमी तें नॉमिनेशन फायल केलें. आनी रोखडेंच 8 दिसान म्हाका ईमेल येयलो की हांव एवॉर्ड म्हाका मेळ्ळा म्हणून हें म्हाका कळ्ळें. सो ज्या दिसा म्हाका कळ्ळें पयलीं बिलीव जावना की म्हाका एवॉर्ड मेळ्ळो म्हणून, कारण नॅशनल एवॉर्ड मेळप ही फकाणाची गजाल न्ही. जेन्ना म्हाका कळ्ळें म्हाजे ऑफिस स्टाफ, म्हाजी घराची सगळी, म्हाजी वाडेकार, म्हाजे सगळे हॅप्पी जाले की जावं एक हांवें आमची एवॉर्ड हाडून आमची गांवची नांव वयर केलें. आनी रिसंटली 20 सप्टेंबराक हांव एक्झिबिशनाक थंय अटेंड जालो आनी त्या दिसाक प्रायम मिनिस्टर आमचे मोदीजी कडेन म्हाका उलोवपाचो चान्स मेळ्ळो. सो हें म्हाजे खातीर खूब आनंदाची गोश्ट आसा. सो हांव म्हाज्या ITI थ्रू सांगता की येयात, ITI कोर्स करात, तुमचो धंदो सुरू करात आनी स्वताच्या पांयार उबे रावात. आणि आमचे जे टीचर आसा लायक च्यारी, तांकां भारत सरकारा कडल्यान राष्ट्रपती कडल्यान मेडल मेळ्ळें. हे आमच्या ITI खातीर एक मोठें अचिवमेंट आसा. आमच्या देशाचे जे माननीय राष्ट्रपती, माननीय प्रधानमंत्री हेंचे पर्यंत आमची मजल पावली आनी आमचो जो एक इन्स्ट्रक्टर आसा थंय वचून तेणें आमच्या देशाचेर आमचें नांव ITIचें गाजयलें. तें आमकां तेंचो खूब अभिमान दिसता आनी अशें आमी फुडें अशें अचिवमेंट्स आमचें काम चालू आसतलें. काकोडेच्यान क्रिस्तानंद पेडणेकरा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. ताळगांव पाद्रीभाट वाठारांतल्या शेतांत एका दादल्याची कूड सापडली. हो दादलो 61 वर्सां पिरायेचो आसून ताचें नांव लाल बहादूर खडका अशें आसा. तो मूळ नेपाळचो. शेनवारा सावन तो बेपत्तो आशिल्लो खंय, मात आयतारा पाद्रीभाट वाठारांतल्या शेतांत ताची कूड सापडली. ताळगांव वाठारांत पुलिसांनी गस्त वाडोवची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. आयज दनपारां तालिगांव पाद्रीबाट हांगा एक शेतान डेड बॉडी मेळ्ळी आनी जेन्ना ही डेड बॉडीची वळख जाली तेन्ना 61 वर्साचो दादलो आशिल्लो आनी तेजें नांव लाल बहादूर खडका. लाल बहादूर खडका हो मूळ नेपालाचो आनीक तो गोंयान रावपी आनीक तशेंच तेजे फॅमिलीचे सांगण्यानुसार तो काल सांजे सावन तो मिसींग आशिल्लो. तो घरा कडेन काल सांजो येवपाचो तो परत येवनाशिल्लो. तेजी डेड बॉडी आयज तालिगांव हांगा थंय पाद्रीबाट जे शेत आसा त्या शेतान मेळिल्ली आसा. आनी ही जी एरिया आसा जशें की पुलिसांचे पेट्रोलिंग आसता ते ह्या एरियेन पेट्रोलिंग मातशें कमी जाता अशें थंयचे थळावे म्हणटात. कित्याक ह्या एरियेन फाटले 2 वर्सां म्हटल्यार 5-6 बॉडी अशे हांगा मेळिल्ले आसात. सो ह्या एरियेन खंय ना खंय पेट्रोलिंग स्ट्रिक्ट जावचें अशी थळाव्यांची मागणी आसा. अश्योच बातम्यो पळोवपा खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. पाकिस्तान शिमे पलतडी दहशतवादाचें धोरण राबयता पूण हातूंत ते केन्नाच यशस्वी जावचे ना. तांच्या प्रत्येक कृतीचे परिणाम तांकां भोगचेच पडटले अशी शिटकावणी भारताचे परराष्ट्र वेव्हार मंत्री एस जयशंकर हांणी पाकिस्तानाक दिली. आतां पाकिस्ताना वांगडा उलोवप जातले ते पाकव्याप्त काश्मीराच्या मुद्द्याचेर. पाकव्याप्त काश्मीरा खाली करपाक लावपाचो हो एकूच मुद्दो आसा अशें तांचें म्हणणें. जयशंकर संयुक्त राष्ट्र महासभेच्या 19व्या सत्राक संबोधीत करताले. The sanctioning of global terrorists by the United Nations should also not be impeded for political reasons. Madam President, many countries get left behind due to circumstances beyond their control. But some make conscious choices with disastrous consequences. A premier example is our neighbor, Pakistan. Unfortunately, their misdeeds affect others as well, especially the neighborhood. When this polity instills such fanaticism among its people, its GDP can only be measured in terms of radicalization and its exports in the form of terrorism. Today, we see the ills it sought to visit on others consume its own society. It can't blame the world. This is only karma. Madam President, a dysfunctional nation coveting the lands of others must be exposed and must be countered.
We heard some bizarre assertions from it at this very forum yesterday. So let me make India's position perfectly clear. Pakistan's cross-border terrorism policy will never succeed, and it can have no expectation of impunity. On the contrary, actions will certainly have consequences. The issue to be resolved between us is now only the vacation of illegally occupied Indian territory by Pakistan, and of course, the abandonment of Pakistan's long-standing attachment to terrorism. इन्क्विजिशना वेळार हजारांनी लोक शहीद तांची याद म्हणून हिंदू रक्षा महाआघाडीन वाळपयच्या शहीद स्तंभा कडेन इन्क्विजिशना वेळार शहीद जाल्ल्या लोकांक आर्गां ओंपली. ह्या वेळार शिक्षक गणपतराव राणे तशेंच हेर मानेस्त उपस्थित आशिल्ले. उपस्थित सर्व देशभक्त हो. उशकाल होता होता रात्र फार झाली. खरं म्हणजे आता असं म्हणायची वेळ आली आहे, उशकाल होता होता दिवस फार झाला. का असं म्हणतोय? आज फक्त देशभक्त या ठिकाणी उपस्थित आहेत. गोव्याचा इतिहास जाणून घ्यायचा असेल तर आपल्याला त्याचा खूप अभ्यास करावा लागेल, अनेक अशी आपल्याला जुळवून घ्यावं लागेल. आता दिवस हा गोव्याच्या दृष्टीनं यंदाचं वर्ष 2024 हे वर्ष हे गोव्याच्या दृष्टीनं खूप उपयोगी असं ठरेल. कारण आज पहिल्यांदाच महालय म्हाळ म्हणत असं या कालामध्ये आपण आपल्या देशातील सज्जनावर जे अत्याचार झाले आणि त्यांनी मृत्यू स्वीकारला त्यांच्यासाठी आपण आज श्रद्धांजली श्राद्ध घालत आहोत. आपण अनेक सण साजरा करतो. काय फेलिसिटेशन हा सेलिब्रेशन हा विषय नाही आहे, तर आपल्याला जाणून घ्यायचं आहे की असा विषय का झाला. आपल्या देशामध्ये आपल्या गोव्यामध्ये आपण ऐकतोय की ब्रिटिश आले, संबंध देशामध्ये गुलामगिरी होती वगैरे वगैरे, आणि गोवा म्हणजे सुंदर अरबी समुद्राच्या काठावर एक सुंदरसं राज्य ज्या ठिकाणी सगळं काही सेक्युलर झालेलं आहे आणि इथं काही अत्याचारच झाला नाही. पण आपण जर मागोवा जर घेतला तर आपल्याला लक्षात येईल आपल्यावर किती अत्याचार झालेत ते. दिवसाचो बड्डे ते वाळशी मेरेनचो रस्तो म्हळ्यार मरणाची वाट चल्ली आसा. ह्या रस्त्याचेर दिसान दीस अपघातांचें प्रमाण वाडत आसा. हो रस्तो येरादारी खातीर असुरक्षीत आनी धोक्याचो जाल्लो आसा. दिवचलचो बर्थडे ते वाळशी मेरेनचो रस्तो अपघातांक आमंत्रण दीत आसा. ह्या रस्त्यार दिसान दीस अपघातांचें प्रमाण वाडत आसा. हो रस्तो येरादारी खातीर असुरक्षीत आनी धोक्याचो जाल्लो आसा. फाटल्या 8 वर्सांत ह्या रस्त्याचेर सुमार 12 जाणांक जीव वगडावचो पडलो. सरकारान कितें तरी उपाय येवजण करची जेणे करून ह्या रस्त्यार घडपी अपघात कमी जातले, तशेंच रश गाडी चलोवप्यांचेर नियंत्रण हाडपाक येरादारी पुलीस नेमान दवरचे अशी मागणी थळावे करपाक लागल्या. एक्सिडेंट प्रोन झोन असं जाल्ले आसा आनी एक्सिडेंट जायत आसा आनी खुबशे एक्सिडेंट बारीक बारीक जातात. पूण मोठे एक्सिडेंट जाल्या उपरांत थंय मनीस मरण आसा आनी पळोवन गेल्यार रस्त्याक तशें कांय हें ना, म्हणजे रस्तो बरो आसा. पूण म्हाका दिसता की लोकांचे भुरग्यांचे रॅश ड्रायव्हिंग म्हणजे जे ड्रायव्हिंग जे करता ते जबरदस्त म्हणजे फास्ट स्पीड बीड वाडयता म्हणून हें जाता. आनी दुसरे नियमाचें पालन करिना. म्हणजेच खुबशे हांवें पळयल्या की एक्सिडेंट जाल्या उपरांत जे मेल्या तेंच्यांनी हेल्मेट घालूंक ना. म्हणून हांव भुरग्यांक नव्या पिढींतल्या सगळ्या भुरग्यांक विनंती करता की तुमकां जर रॅश ड्रायव्हिंग जर करूंक जाय जाल्यार ते वेगळे रोड आसता. ह्या ट्रॅफीक रोडाचेर तुमी जे लोक चलयता गाडयो चलयता तेजेर तुमी करूं नाका. तुमकां हें हांगा लोकांक सांबाळूंक जाय. तुमच्या खातीर दुसऱ्याक त्रास जाता, म्हणजे दुसऱ्या गाडयेक त्रास जाता, दुसऱ्यांक हें करता भियेता. म्हणून तशेंच थोडे कितें करता हांवें पळयलें की सायलन्सर आवाज फुटलेलो वापरता. तेज्या खातीर दुसरी गाडीवाले कोण जर भायर वता जाल्यार ती भियेता त्या आवाजाक. थोड्यांचो व्हडलो विचित्र व्हडलो घालता. म्हणून हांव म्हणटा कितें प्रॉपर तुमी
तुमच्या जे कायद्याप्रमाणे आसा आरटीओन जो कायदो हे केल्लो आसा त्याच्या प्रमाणे रावा आणि मागीर तुम्ही दोष दिता की रस्तो सारको ना. आमच्या आमदारान हांगा डिवायडर घालपाचे प्रयत्न घातले. आता हांगा लोक म्हणजे कितें हांगा लायट ना म्हणून एक्सिडेंट जाता म्हणून फोर आर्म म्हाका हांगा घातलेलो आसा तो घालून बसयला हो फाल्यां हेजर हे जातले. आणि म्हणून आमी पुरेपूर कितें ना कितें हें करीत आसा की एक्सिडेंट जावंक जायना म्हणून. तरी पूण तुमी लोक जे आहा भुरगे ते खंयच्या ड्रायव्हिंग करता कितें करता म्हणजे एकदां थोडेशे हांवें पळयल्या की लोक म्हणटा हो नशेन आसलो म्हणजे पियोन. म्हणजे हांव म्हणटा कितें तुमी पियल्यार म्हाजें कांय हें ना पूण रातचें पिया दिसाचें पियोन तुमी जर गाडी मागीर तुम्ही कायद्यात सुद्दां आसात जाल्यार म्हणटले हो पियोन आसा. म्हणून हांव परत एकदां युवा पिढीक ह्या ITIच्या भुरग्यांक मी रिक्वेस्ट करता. ते कितें करता 3 जाण ITIचे भुरगे 3 जाण ट्रिबल सीट येता हांगा डेंजरस आमचे जाल्ले आसा. कित्याक ट्रिबल सीट येवप आनी थोडे मुद्दम शो करपाक म्हणून हेल्मेट घालिना. हांगा हेल्मेट म्हणजे जीव तुमकां शो न्हय तुमच्या आवय बापायक घरा कडेन त्रास जाता. म्हणून परत हांव सगळ्यांक विनंती करता. धन्यवाद. दिवचल शारांत येवपी बोड्डेच्यान व्हाळशी ITI मेरेनचो रस्तो म्हळ्यार मरणाचो काळ जाल्लो आसा. ह्या रस्त्याचेर दिसान दीस अपघातांचे प्रमाण वाडत आसा. देखून बोड्डेच्यान व्हाळशी ITI मेरेनचो साधारण 2.5 किलोमीटर लांबायेचो रस्तो येरादारी खातीर सामको असुरक्षीत आनी धोक्याचो जाल्लो आसा. आता मेरेन बोड्डे ते व्हाळशी मेरेनच्या रस्त्यान खूब जाणांचे बळी घेतल्यात अशें कळटा. सुत्रां कडल्यान मेळिल्ले म्हायती प्रमाण फाटल्या 8 वर्सांत ह्या रस्त्याचेर जाल्ल्या अपघातांत सुमार 12 जाणांक आपलो जीव हुडावपाचो पडला अशें कळटा. फाटल्या 10 म्हयन्यांत तर ह्या रस्त्यान 4 जाणांचे बळी घेतले. ह्या रस्त्याचेर ह्या अपघातांचे प्रमाण पळयत जाल्यार सामकी हुस्क्याची गजाल जाल्ली आसा. अपघातांची कारणां कितें आसूं येता मात मुखेल कारण म्हळ्यार चडशे वाहन चालक स्पिडीन वाहनां चलयतात तशेंच नेमाक पाळो दिनात. ताका लागून ह्या रस्त्याचेर अपघातांचे प्रमाण वाडत आसा. ह्या रस्त्या वयल्या अपघातांचेर नियंत्रण दवरपा खातीर ह्या रस्त्याचेर कायम स्वरुपी ट्रॅफिक पुलीस दवरचे अशी वाहन चालकांची तशेंच सामान्य जनतेची मागणी आसा. गोमंतक TV खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. मनीसपण हो सगळ्यांत बरो धर्म आणि तो तिगोवन दवरपा खातीर सगळ्यांनी रक्तदान करपाक मुखार येवपाक जाय. सगळ्यांचे रगत समान आसता ताका धर्म लागना. क्लीन इंडिया आणि फिट इंडिया खातीर तरणाट्यांनी मुखार येवपाक जाय अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांखळे जाल्ले एके कार्यक्रमात उलोवप केलें. क्लिनलीनेस आणि फिटनेस ह्यो 2 गजाली म्हत्वाच्यो आसा आणि दोनूय गजाली ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजीन सुरवात केल्या. In 2014 he starts with a cleanliness campaign and now he is talking about a fitness campaign. आम्ही क्लिनलीनेस जर मेंटेन करतले आसत जाल्यार हो भारत देश क्लीन उरूंक शकता आणि आम्ही फिटनेस जर मेंटेन केलो जाल्यार हो भारत देश फिट उरूंक शकता. क्लीन उरपा खातीर आणि फिट उरपा खातीर सगळी जबाबदारी इंडिव्हिज्युअल आमचेर आसा आणि विशेष करून यंग युवा तरणाट्यांचेर आसा. 18 years to 60 years those who are fit कसली टॅबलेट जर घेयना डायबिटीज जर ना ओके जाल्यार ब्लड डोनेट करपाक कोणीच मात सुद्धा म्हणजे भिवपाची गरज ना. जाती धर्म पंथ हे सगळे सायडीक कोणाच्या रगत कोणाकूय लागता. म्हणजे ते हिंदूच्या रगत हिंदूक असो अर्थ ना. घरा मुस्लिमांचे रगत हिंदूक लागता हिंदूच्या रगत क्रिस्तावांक लागता. हे आमी सगळ्यांनी लक्षात घेवपाक जाय. आमी पयली मनीस आसा आमी जेका म्हणटा की मानवता धर्म हो सगळ्यात व्हडलो धर्म आसा. गोंयभर गाजिल्ले सांतिस्तेव अपघात प्रकरणात आता नवी माहिती सामकार आयल्या. म्हयनोभरा पयलीं जाल्ल्या अपघाता उपरांत सोमारच्यान बेपत्तो आशिल्ल्या बासुदेव भंडारीच्या कुडीचो सोद वावर सुरू जातलो. पोरणे गोंय पुलीस आनी नेव्हीचे डायव्हर्स ही सोद मोहीम राबयतले. नेव्हीचे डायव्हर्स हे सोद मोहिमे खातीर अंडर सर्वेलन्स आनी रेस्क्यू ड्रोन हाडटले अशी माहिती सुत्रां कडल्यान मेळ्ळ्या.
31 ऑगस्ट ह्या दिसाक सांतिस्तेव हांगा घडलेली घटना वासुदेव भंडारी त्या दिसाच्यान गायब आसा म्हणजे समज तो उदकांत आसा जाल्यार उदकांत आसा जाल्यार तेजी बॉडी अजून पर्यंत कित्याक मेळ्ळी ना असो प्रश्न येता आनी समज तो जिता आसा जाल्यार खंय आसा हो प्रश्न येता जाल्यार हे जेन्ना इन्व्हेस्टिगेशन चलता तेन्ना ओल्ड गोवा पुलीस स्टेशन आनी ओल्ड गोवा पुलीस स्टेशन तशेंच नेव्ही मेळोन हे इन्व्हेस्टिगेशनाक आतां सोमराच्यान जे नेव्हीचे स्पेशल डायव्हर्स आसात ते येवपाचे आसात आनीक मेन म्हटल्यार हेंचे वांगडा जे नेव्हीचे जे स्पेशल अंडर वॉटर ड्रोन्स असतात ते हाडटले आनीक हे जे ड्रोन्स असतात ते अंडर वॉटर जे सर्वेलन्स असतात ते करपाक किंवा रेस्क्यू करपाक हे ड्रोन वापरतात जाल्यार हे जे इन्व्हेस्टिगेशन आसा ते आता फुडें खंय पर्यंत वयता आनी वासुदेव भंडारीची बॉडी अजून पर्यंत पुलिसांक समज उदकांत आसाशी दिसता जाल्यार ह्या इन्व्हेस्टिगेशनाचेर खंय तरी ती बॉडी मेळोंक शकता ना जाल्यार समज वासुदेव भंडारी ह्या उदकांत ना जाल्यार वासुदेव भंडारी आसा तरी खंय हो प्रश्न अजून कायम आसा अश्योच बातम्यो पळोवपा खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. टी टाइम बुलेटिन हांगा सोंपता दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. अच्छी जॉब के लिए इट्स अ वॉर आउट देयर, बट एट पारुल यूनिवर्सिटी रहो बेफिक्र, क्योंकि इनको बोलने की जरूरत ही नहीं, इनके प्लेसमेंट्स बोलते हैं. जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी वडोदरा गुजरात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही.